हुना हुनाची कारात्याचे षड्रसा रेडी जालांगा. षड्रसा म्हळ्यार समय तुमगेले चॅनला नांव न्हू षड्रसा. चॅनला नांव षड्रसा. आयचे आमगेले स्पेशल एक रांदपा नांव षड्रसा. कारात्याचे षड्रसा. हे कशें करचें म्हूण पळय, व्हड एक कारातें हांव सपूर शिनून घेतला आनी एक सान लिंबी हा तितले चिंचांब हुना उदकां भितर तिंबत घालून सोडता. पण कारात्या सन्न सन्न पीसस हांगा रेडी जाला. तर तें कसं करता म्हळ्यार हांव दाटय एक कायलीं भितर बेज आशिल्ले कायलीं भितर घालता आनी आख्ख जावका जाल्यार तितलें मीठ घालता आनी मिरसांगे पिठी. ही मिरसांगे पिठी तिखी आसा आमगेली. हांव 1.5 चमचे घाला. तुमगेले मिरसांगे पिठी येता की तिखसाण येता की हुंदून घालायची. आतां त्या चिंचे मून उदकां भितर तिंबून लायक कोळ सोडले. आतां लायक कोण चिरडून घेवन 2 वळा इतलें उदक घालून ते कोळाक घालून घेतला आनी 1 चमचे कोळंब्या पिठी मस्त घालून जस्ट एक फ्लेवर हा मात्र. पण हांव इतल्याक 1 चमचे घाला. हें आतां एक 4-5 जाणां वाडच्या पुरी. आतां लायक कोण मिक्स करता आनी सान उज्जार दवरतात. ते सान उज्जारी ते चिंचबाचे कोळ घाला पळय आमी मीठ चिंचबा कोळू मिरसांग इतलें बगस सांतो आनी कोळंब्या पिठी हांतू भितर ते कारात शिजून येवका सम सान उज्जारी ते 5-6 मिनीट भितर शिजून येता. ते गोड घालना मात कारात शिजच्या लेट अशी हांतू भितर लायक शिजून येता. एक 5-6 मिनीट जाता शिजले ते कारात शिजतरी हाका एक गोड्डा कुडको घालका. पण आतां हांव घालेले मीठ मिरसांगेक इतलें गोड पावता. हांव ते धाडा न्हू 4 पीस करून घाले. तुमी चड तीख घाला म्हणजे ना तुमी गोड चड घालका. कारात चड काडल्यार चड गोड घालका. तशी तुमी कितले काडला पळय क्वॉन्टिटी इन्ग्रेडियंट हे कारात्याचे न्ही पुरो ताका वयर होंदून चडून कोरका. आतां ते गोडय घालतरी सान उज्जारी ताका सम पळय कोळ सोणू अशें लायक अशें ल्हें शिजता ते 5 मिनिटान. आमगेले ते कारात्याचे षड्रस रेडी जाला. ते जाल्यार एक लायक रुची एक पण्ण जावकात. आतां एक 3-4 चमचे नारळेले तेल हून करता आनी ताका 1 चमचे सासम 1 चमचे उडदा दाळी आनी इतलो करबेव घालून लायक कोण रोस्ट करता. उडदा दाळी कलर चेंज जाता ना इतलें हिंगा पिठी घालता का उडदा दाळी लायक गोल्डन कलर येवका जाग्रतेर पण्ण घालका करपुचान ते पण्ण. आतां पळय हिंगा परंबोळ आयलो म्हणटना हे पुरो सिम्मार दवरून कोरका. आयलो म्हणटना 1 टेबल स्पून सोय घालका. हे इतले क्वॉन्टिटीक हांव 1 टेबल स्पून सोय घाला. तुमी चड केल्यार चड सोय घालका. सोय कसले म्हळ्यार ते उदक तांडून घेवन ते पातळ अशें सुके जाता त्या खातीर सोय घालची. ती सोय लायक कोण तेल्लां तूं गोल्डन ब्रावन कलर येवताय भाजूका कसं परंबोळ गो तसो ते सोय भाजिलो ती उडदा दाळी हिंग पुराय. आतां ते भाजिले ते पण्ण लायक कोण आमगेले षड्रसा वयर घालचे आनी कूडले दांकून दवरका. सुमार एक अर्द मुकाल घंटे जाता ते लायक तांडून आनी घेवन भारी रूच जाता. रात्री जाता आनी टेस्ट जाता. तुमी पुरा जण ट्राय करा कशें जाला म्हूण सांग.